गोंयांत सरकारी नोकरी मेळोवपाच्या नांवान लाखांनी रुपयांनी फटोवपाच्या प्रकरणांमदीं वाड जायत आसा। फाटल्या दिसांनी म्हाड्डोळा सरकारी नोकरी मेळोवन दिवपाचें हायस दाखोवन नागरिकांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घातिल्ल्या प्रकरणांत म्हाड्डोळ पुलिसांनी पुजा नायक उर्फ रुपा पालकर हिका अटक केल्ली। जाल्यार काल पुलिसांनी अशाच प्रकरणांत आनीक 2 जाणांक अटक केल्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। दुबावीत पुजा नायक उर्फ रुपा पालकर हिका हालींच म्हाड्डोळ पुलिसांनी लोकांची लाखांनी रुपयांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत अटक केल्ली। पुजा नायक ही 2012 ते 13 वर्सां राज्यांतल्या एका प्रादेशीक पक्षाच्या पणजेचे कचेरीत कार्यरत आशिल्ली। थंयचे वळखीचो फायदो घेवन तिणें त्या काळांत 10 जाणांक सरकारी नोकरी दिल्ल्याची धक्को दिवपी म्हायती सध्या मुखार आयल्या। 2012 ते 2024 ह्या 14 वर्सांच्या काळात पुजा नायक हिणें सरकारी नोकरी दिवपाचें हायस दाखयत खुबश्या जाणांक सुमार 2 कोटींची टोपी घातिल्ल्याचो अदमास पुलिसांनी उक्तायला। तशेंच म्हाड्डोळ पुलिसांनी पुजाच्या घराचेर धाड घालून सरकारी नोकरे संदर्भातले सुमार 50 जाणांचे अर्ज जप्त केल्ल्याचें उक्तें जालां। हे विशीं आपेवाळ पिर्योळ हांगचे गुरुदास गावडे हांणी म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली। ते प्रमाण दुबावीत पुजा नायक हिणें कागाळदाराच्या एका चल्याक येरादारी खात्यांत LDCची नोकरी दिता म्हूण सांगून 4 लाख रुपया उखळिल्ले, जाल्यार दुसऱ्या चल्याक भौशीक बांदकाम खात्यांत अभियंत्याची नोकरी दिवपाचें हायस दाखोवन तिणें 10 लाख रुपया घेतिल्ले। अशेच तरेच्या आनीक एका प्रकरणांत माशेलांतली एक बायल सांपडली। ती कशी हें पळोवया। माशेलांत एका हायस्कुलांत शिक्षिकेची नोकरी दिवपाचें सांगून उसगांवचे एके बायलेक 15 लाख रुपया घेवन फटयली। ह्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी आयतारा कुर्टी फोंडेच्या सागर सुरेश नायक हाका अटक केली। हे विशीं कांय दिसां पयलीं पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो। आयतारा अटक केल्लो दुबावीत पुलीस खात्यांतलोच कर्मचारी जावन आसा। फोंडे पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकार हांणी ताका अटक केली। दुबावितान आनीक खुबश्या जाणांक फटयल्ल्याचे चौकशे वेळार स्पश्ट जाले। पुलीस हे विशीं फुडें तपास करतात। काल लाखांनी रुपयांची फटवणूक केल्ल्या एका दोतोराक पुलिसांनी अटक केल्या। सरकारी नोकरेचें हायस दाखोवन जायत्या जाणांक सुमार 40 लाख रुपयांची टोपी घालपी सिंधुनगर कुर्टी हांगच्या प्रकाश मुकुंद राणे आड फोंडे पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला। हे विशीं रोखडीच कारवाय करून दुबाविताक पणजे पुलिसांचे सुवाधीन केलो। तर जाल्लें अशें, दुबावीत प्रकाश राणे हाची वळख सुषमा गावस हांणी कागाळदार उषा उर्फ शीतल श्रीधर आश्वेकार हांचे कडेन करून दिल्ली। तेन्ना प्रकाशान आपूण जनावरांचो निवृत्त दोतोर आनी जायत्या मंत्र्या कडेन आपली वळख आसा अशें बंडल मारलें। प्रकाशान आश्वेकार हांच्या चल्याक अबकारी निरीक्षकाची म्हळ्यार एक्सायज इन्स्पेक्टराची नोकरी दिवपाचें हायस दाखोवन ताचे कडल्यान 13 लाख घेतले। सीताराम कळजुवेकर हांच्याय चल्याक नोकरी दिवपाचें उतर दिवन ताचे कडल्यान 5 लाख आनी संतोष गोवेकर हाच्या चल्याक अबकारी खात्यांत निरीक्षकाची नोकरी दिवपाचें सांगून तांचे कडल्यान 10 लाख रुपया घेतले। अमरेश धर्मा तामणकर हांचे कडल्यानूय शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरी दिवपाचें हायस दाखोवन प्रकाशान 2 लाख रुपया घेतले। हो वेव्हार जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2022 मजगतीं पाटो पणजे जालो। हे विशीं फोंडे पुलिसांनी दुबावीत राणे आड गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली आनी ताका पणजे पुलिसांचे सुवाधीन केलो। हे विशीं पुलीस फुडें तपास करतात। तर अशाच म्हायती दिवपी बातम्या खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।